उजवाड मायेक आमचे सांगाती गावया राणी स्वर्गावेले काळजांतान ओंगुया नोमान 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 मारिये नोमान 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 मारिये नोमान 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 मारिये नोमान 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 मारिये. लुकाचें शुभ वर्तमान. जेजू मागणी करूंक एका दोंगरार गेलो आनी देवाक मागणें करून ताणें आख्खी रात सारली. उजवाडोच ताणें आपल्या शिसांक आपयले. तांतल्या 12 जाणांक विचून काडले आनी तांकां धर्मदूत अशें नांव दिलें. ते हे सिमांव, ताका पेद्रू म्हूण ताचें नांव दवरलें, आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब, जुआंव, फिलीप, बार्तोलोमेव, मातेव, तोमास, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी हुर्बेबोंत म्हटलोलो सिमांव, जाकोबाचो पूत जुदास आनी घातकी उतरलो तो जुदास इस्कारियोत. तांचे बरोबर सोकला येवन जेजू एका मोलार रावलो. थंय तांच्या शिसांचो व्हड जोमो एकठांय जालो आनी जुद्या, जेरुजालेम, दर्यादेगेच्या तिरा आनी सिदोना थावन ताचें उतर आयकूंक वो आपले पिडे रोगतांतली बरी जावंक आयिल्लो. पुस्कोल लोक जमलो आनी मेले ओतमे त्रास दिताले तसलीं मनशां बरी जावंक लागलीं. ताचे कडसून एक गूण भायर सरून तांकां बरी करतालो देखून सगलो हात ताका लावंक सोदतालो. देवाचें उतर हें.